ओके, सरकाराची जबाबदारी आसा हांगा नवो चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर वायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव बोर्ड हो अपॉइंट करपाक जाय. सो आतां हे कला अकादमी भितर राजकारण्यांक हाडटकर कितें दुर्दशा जाता वा बाकीचे कडेन कितें दुर्दशा जाता ती सगळी आमी पळयिल्ली आसा. ताका लागून आमचो सामको स्पेसिफीक डिमांड आसा की आतां तरी सरकारान कलाकारांच्या ह्या सगळ्या दबावा मुखार येवन तुमकां मंत्र्याक काडचें पडलें, तश्यो बाकीच्यो गजाली तुमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. आनी ती आमची मागणी आसा की जेन्ना तुमी चेअरमॅन अपॉइंट करतात, जावं कला अकादमीचेर वा जावं राजीव कला मंदिराक वा काणकोण जें कला मंदिर रवींद्र भवन आसा त्या रवींद्र भवना भितर थंय चेअरमॅन व्हायस चेअरमॅन हे कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय. ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात, कारण राजकारण्यांनी कितें जाता तें आमी पळयिल्लें आसा. खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार वा खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी जो आसा तो हांगा चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन म्हूण नाका. जशें पयलीं चलतालें तशे तरेन तें जावं दी. आनी एडमिनिस्ट्रेटीव अनुभव आशिल्लो, फकत बेश्टोच हे न्ही, एडमिनिस्ट्रेटीव प्रशासनाचो प्रशासकी कामाचो अनुभव आशिल्लो अशे तरेचो एक जाणकार, कलेची जाण आशिल्लो जाणकार कलाकार वा कलेच्या क्षेत्रांतलो, साहित्याच्या क्षेत्रांतलो, वेगवेगळ्या हातूंतलो हे जे आसा ताजी जाण आशिल्लो मनीस आतां तरी सरकारान हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर बरे बरे कलाकार आसा ते एक्झिक्युटीव बोर्डाचेर घेवचे, जनरल कावन्सिलाक घेवचे आनी त्या पद्दतीन राजीव कला मंदिर आनी हे जे कला अकादमी आसा ती आतां कलाकाराच्या हातांत दिवन पयली भशेन कलाकारांनी ती चलोवची अशी मागतात. आनी त्याच भशेन अजून पर्यंत काणकोण रवींद्र भवनाची अपॉइंटमेंट जाल्ली ना. थंय बी ह्या कलाकारांकच आनी कलेची जाण आशिल्ल्या मनशांक जे बिनराजकीय आसात आनी कलाकार आसात आनी प्रशासकीय अनुभव आसा त्या लोकांक अपॉइंट करचे अशें आमी मागतात.